गोवा सुरक्षा मंचाचो युवा अध्यक्ष माझ्या बाजू मनशात केवारी आसा जो फोंडा हाडवता आणि गोवा सुरक्षा मंचाचो युवा सचिव म्हणून काम आसा. त्या दाव्या बाजूक संदीप पाळणी म्हापसा रावता तो तसोच गोवा सुरक्षा मंचाचो गोवा सचिव आसा. फाटल्यान संतोष सतरकर हो शिरोडा मतदारसंघाचो प्रमुख आसा. विनायक चारी मांद्रे हांगासर फूल टायम वर्कर आमचो गोवा सुरक्षा. तसोच बबन केरकर पणजी हांगा पणजीचें काम गोवा सुरक्षा मंचान करता. आयचो विशय आमचो जो आसा तो विशय सुरू करच्या पयलीं एक हें जें आसा तें म्हणजे काल आमकां खबर आसा महाराष्ट्रात अर्णव गोस्वामी जो आसा हांकां अरेस्ट केलो आनी खरें म्हणजे प्रेस जी आसा हे लोकशाहीचे चवथो खांबो अशें म्हणटा. आणि अर्णव गोस्वामी जो आसा हेंचे गेल्या काही काळामध्ये जो एकूण तेंचो चॅनलान तेंचे विशय जे आसा हे राष्ट्रीय विशय प्रामुख्यान तो घेतालो. आणि कालचे जर आमी घटना पळयली सगळी म्हणजे सोशल मिडियाचेर म्हणा किंवा हितून सगळ्या भरपूर प्रसार जाल्लो आसा. एकूण ज्या पद्दतीन ताका अरेस्ट केल्लो त्या हितून अशें दिसता की एखादो दहशतवाद्याक उखलून व्हरता कितें किंवा एका चोराक उखलून व्हरता कितें अशा प्रकारे ताका ती वागणूक ताका दिल्ली आसा. त्यामुळे जे मदीं आमी पळयले काही फिल्म स्टार काही अशा आरोपान आशिल्ले पण तांकां मात्र Z+ सेक्युरिटी बीन दिवन तांकां त्या पद्दतीन पोलीस व्हरताले. पण अर्णव गोस्वामीक जो आसा तो अक्षरशः वडीत तेंच्यानी पोलिसांनी व्हेल्लो आसा. आनी त्यामुळे आमी महाराष्ट्र सरकारचो गोवा सुरक्षा मंच म्हणून आमी निशेध करता. आयचो विशय जो आमचो आसा तो मेळावडी जो आसा त्या मेळावडीच्या IIT जो प्रकल्प जो आसा त्या प्रकल्पाक आमी जशें म्हटलां मदीं आमी धरण्याचो कार्यक्रमय हांगासर आझाद मैदानाचेर घेतिल्लो. पण त्याच बरोबर IIT थंय त्या ठिकाणी जावची न्ही लोकांचें हित लक्षांत घेवन किंवा कित्याक लोक जे आसात त्या भागांतले किंवा त्या गांवांतले सगळ्या हेंची कसली जमीन आसा ती जमीन जी आसा ती वयतली आनी त्यामुळे तेचे लोकूय ताका विरोध करता. आनी अशें आसतना मुख्यमंत्री मात्र म्हणजे अनेक आमदार आसतले हे सगळे जे आसा की म्हणटा की आमी जाय जाल्यार ती कदाचित दुसऱ्या जाग्यार हालोवया अशें आसतना सुद्दां मुख्यमंत्र्याच्या काल का पयर केन्ना परत स्टेटमेंट येयला थंयसरूच म्हणजे हुकुमशाही पद्दतीन तो मुख्यमंत्री सांगता. आनी त्यामुळे आमकां दिसता की आमी गोवा सुरक्षा मंच म्हणून ह्या सगळ्यांच्या फाटीन उबे रावपाचे. आनी त्या संदर्भातले सविस्तर जो विशय जो आसा तो आमचो हर्षद देवारे हांकां तुमच्या जवळ मांडटा. नमस्कार. सगळ्यांक खबर आसा की IITच्या नांवान सत्तरी गांवांत सत्तरी तालुक्यांत शेळ मेळावली ह्या गांवांत जो प्रकल्प उबारपाची तांची तयारी जाल्ल्या ताचें एक प्रमुख कारण म्हणजे गोंयांत जेन्ना IIT आयली तेन्ना फार्मागुडीचेर ती IIT हाडली तेन्ना केंद्रीय सरकारा तर्फे अशें आशिल्लें की 3 वर्सां पर्यंत आमी तुमकां वेळ दितात की ही टेम्पररी IIT हांगा चालू दवरप आनी जी सादारण 10 ते 12 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन IITक लागता ती जितके पर्यंत तुमकां मेळना आनी तुमी सारकें त्या जाग्यार कन्स्ट्रक्शन सुरू करना तितके पर्यंत हांगा 3 वर्सां तुमकां वापरपाक शकता ना जाल्यार ती आमी परत व्हरतले. आनी हाजो जो पिरियड आसा तो ह्या वर्साक ऑगस्टांत सोंपिल्लो आसा. म्हणून IIT एक वेळ गोंयच्या भायर दुसऱ्या राज्यान वचत जाल्यार IITच्या मार्फत मागीर बाकीची जी कितें येणावळ आसता केंद्रीय तर्फे ती वचत म्हणून हें सरकार सामकें भिल्लें आसा. आनी सुरवातीच्यान हेंच्यांनी काणकोण म्हणा सांग्यार म्हणा अशे वेगळे वेगळे जाग्याचेर IIT व्हरपाची तयारी केली. पूण जेन्ना उगे सांगे हांगा जावपाची शक्यता आशिल्ली तेन्ना वाळपयच्या आमदारान एक तडपा फडकी असो निर्णय घेतलो आनी ती
म्हणजे थंयच्या आमदाराक विश्वासाक न घेता ती वाळपय गांवांत हाडपाची तयारी ताणें दाखयली. पूण वाळपय पयलींच लोकांची जमनी ज्यो आसात त्यो तेंचे नांवार ना. खुबश्या जाणांच्यो अलवारा ह्या कायद्या अंतर्गत म्हणजे जे ग्रांट पोर्तुगीजांनी त्या वेळार दिल्लो की कसोवपाची, काजू रोवपाच्यो, शेत रोवपाचें अशें जे बाकीचे वापरपा खातीर तेंच्यांनी ती लिजाच्या अंडर जो ग्रँट अलवारा म्हणटा तेज्या अंडर तेंच्यांनी ती जमीन दिल्ली. ताची 100 वर्साची जी हें आशिल्लें तो पिरियड 2017 सोंपलो. ताचे मागीर सुद्दां आमकां तेंच्यांनी कांयच बेनिफीट दिवना. आनी ह्या वाळपय गांवांत ज्यांची घरां आसात तेंची जमनीचे इतके विशय आसतना सुद्दां सरकारान तेतून ही IIT हाडून दवरिल्ली आसा. ह्या IITच्या नांवान ते खरेंच थंय IIT करतले काय ही फक्त जमीन ते आपल्या कडेन सरकारी म्हणून सांगून ती जमीन तांचे कडल्यान काडून घेवन वेगळे खंयचे तरी एक फॉर्मा मार्फत आनी कितें तरी सुरू करता म्हणून तें फॉर्म बंद पडलें अशें म्हणून ती जमीन बळकायतले अशी कितें तेंची विचार करपाची पद्दत आसपाक शकता. कित्याक आतांचें सरकार सगळ्यांक खबर आसा जनतेन नाकारिल्लें सरकार वेगळे वेगळे आमदार घेतात आनी सरकार चलयतात. पूण सरकार चलयता आसतना ते आमदार प्रत्येक जाणाचे जे विचार असतात ते वेगळे वेगळे असतात अशें पत्रकार परिशदेन आमी कितल्या फावटी वाचलां प्रत्येकडाचेर. आनी सध्या तर आतां निवडणूक लागीं पाविल्ली आसतना BJPच्याच सरकारांतले गोंयचे थोडे कोण खासदार, मंत्री, आमदार आतां अशें विधान मांडपाक लागले की मेळावली गांवांत तो जायना जाल्यार बरो दिसता, थोडे म्हणटा तो फार्मागुडेर जाल्यार बरो दिसता म्हणून. आतां इतके जाण जेन्ना म्हणटा आसतना मुख्यमंत्री खुद्द वाळपयच्या आमदाराक घट धरून थंयच त्याच गांवांत आपूण करतलो म्हणटा. आनी तो सांगता की जे काजू रोयतात तांकां आपूण दुसरे कडेन थंय धाडटलो आनी खंय तरी तांकां जमीन दितले म्हणून. पूण हेजेर लोकांनी जनतेन विश्वास दवरचो न्ही. हांगा धरणाचेर सावड्डे धरणां सांग्यार थंय धरणाचेर जेन्ना साळावले ज्यांची जमीन उदकान गेली तेन्ना तांकां सांगिल्लें की आमी तुमकां वेगळी जमीन दितात आनी आमी तुमकां सगळें परत उत्पन्न मेळपा सारकें तुमचें सगळें सारकें करता. पूण आज पर्यंत तेंच्यांनी तांकां कांयच मदत केली ना. मोपाक जेंकां तेंच्यांनी घरां बांदून दिली, ज्यांची जमनी आशिल्ली तेंची घरां तर सगळीं आतां ती मोडपाक पावल्या, नवीनच घरां. असोच प्रकार ते आतां मेळावली करपाक सोदता. पूण मेळावचे लोक तांकां सगळ्यांक कळ्ळां की हे फक्त जमनी खातीर आयल्या, IIT खातीर आयले ना. सद्याचे BJPचे सरकार जेंकां प्राथमीक शिक्षणा बद्दल कांयच तांकां ओड ना, प्राथमीक शिक्षण कशें आसचें, कितें आसचें हेंची जेंकां कांयच ना, अज्ञान जे आसात प्राथमीक शिक्षणा बाबतींत, ते सरकार आयज सांगता की IIT गोंयांत आयले जाल्यार शिक्षण कशें बरें जातलें काय म्हणून. म्हणजे प्राथमीक शिक्षण कांयच ना, फक्त डायरेक्ट IIT करपाची. आनी खरीच जर IIT करपाची आशिल्ली जाल्यार ज्या जाग्यार सांग्यार जेंकां कसलोच विरोध जावचो ना अशी ज्या जाग्यार 15 ते 16 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन मेळपाची शक्यता आशिल्ली ती सोडून हे 8-9 लाखाचेर ती जबरदस्तीन करपाक सोदतात. पूण हेतून सरकाराचें कितें तरी वेगळेंच हित आसा. आनी मुख्यमंत्री सदांच आपूण स्टडी करतलो म्हणटा, पूण इतकोय स्टडी करपाक वेळ घेवचो न्ही की ज्याची जमीन आसा, ज्यांची लागवड आसा, तेंचें आयुश्य त्या जमनीचेर आसा तांकां तेंच्यांनी सामकें काडून उडोवचो न्ही. स्वता तांकां जमनी तेंचे आपूण कितलेशेच लाख 1000 स्क्वेअर मिटर आपूण घेतले हे ते स्वता मान्य करतात जाल्यार जेचे कडेन थोडी जमीन आसा तेजी कितें तरी तेंच्यांनी कापूट काडची. गोवा सुरक्षा मंच तर्फे आमी सांगपाक सोदता की जनतेक मोठे मोठे प्रकल्प हाडून ते प्रकल्प कितके बरे हें सांगून वेगळ्या तरेन ती जमीन बळकावपाची प्रयत्न सरकारान करचो न्ही. ज्या जाग्यार आतां पर्यंत प्रयत्न तेंच्यांनी केले थंय तेंच्यांनी त्या जनतेक लोकांक तेंच्यांनी फटयला. आनी हे सरकार जे वेगळे वेगळे आमदार घेवन सरकार जेन्ना चलयता तेन्ना तांकां इतकें सांगपाक सोदता की हे सरकाराक वेगळे वेगळे आमदार घेतिल्ले आशिल्ले कारणान तांकां एकजूट ना, तेंची सगळी तुटातूटच चलत आसता. आनी हे अशाच पद्दतीन केंद्रीया तर्फे आमकां सांगतात की नरेंद्र मोदी जी आसात तांकां पळयात BJP बरें काम करतले अशें म्हणटा, पूण ते थंय नरेंद्र मोदीचे जे काम करतात ते वेगळे प्रकार चल्ला आनी हेंची सगळी हिटलरशाही चल्ल्या. ह्या सरकारान जे टेक्निकल तांकां कोणी गायडन्स दीत आसात, सल्लागार जे आसात तेंचे ते सल्लो तांकां सारको दितात काय ते सारको दिवचो न्ही हे ते आपल्या फायद्या खातीर चुकयतात. ही एक विचार करपाची खूब मोठी गरज आसा. हेंचे प्रत्येक कडेन दुमत आसता. हे पर्यावरणाच्या नांवान ट्युरिजम मोठ्या प्रमाणात हाडटात आनी सांगतात की हांगा गोंयांत बरें ट्युरिजम आसा, बरें ट्युरिजम करपाक सोदता आमी, बरें पर्यावरण आसा म्हणून. आनी हेच पर्यावरणाची नाशाडी करपाकूय ते प्रकल्प हाडटात. म्हणून हे प्रत्येक गोश्टीन अशें दुमत करीत आसात. लोकांक खंयच्याच हातून ते विश्वासान घेनात. जेन्ना लोक हेंकां नाकारतात तेन्ना हे नाकारिल्ले आसतना सुद्दां आपलें सरकार करतात आनी त्या लोकांक
जबरदस्तीन असे जे प्रकल्प हाडपाक ते हाडपाचे न्ही. आणि वाळपयच्या गांवांत जेतून अलवारा जमनीचेर ज्यांची सगळ्यांची जे प्रश्न जितके जटील जावप चालू आसा ते हे सरकार मुद्दामून कशें करतात, कित्याक तर जे मोठे मोठे बिल्डर आसात आनी बाकीचे जे प्रकल्प येवपाचे आसात तांकां ह्यो जमनी वेगळे खंयचे तरी मार्फत काडून दिवपाच्यो आनी परत मागीर त्यो विकपाच्यो, तातूंतल्यान कायदो काडून त्यो विकत घेवन त्यो प्लॉट करून विकपाचे. म्हणून ते अलवारा जमीन तांकां एक मोठी घोळ करपाचो एक मोठी संदी मेळिल्ली आसा. म्हणून तांकां हे लोकांचो जमनीचो प्रश्न जो आसा तो सोडोवपाची तेंचे कडेन कांयच तयारी ना. आनी सद्या जे सरकार आसा ते सगळ्यांक खबर आसतलें की ह्या सरकाराक IIT म्हणा नाल्यार आनी कितें म्हणत, हे लोकांक जेन्ना उलोवपाक लागून जेन्ना ते फुड्यान पावता तेन्ना तेंचे कडेन जमना. आमी जेन्ना धरणे आंदोलन केल्लें तेन्ना म्हटिल्लें की सरकार इतके निष्क्रीय आसा की तांकां गांवांत वचून शेळ मेळावली गांवांत वचून गांवकाऱ्या कडेन एकदां तेंच्यांनी उलोवचें आनी मांडचें की IIT हो खरो बरो प्रकल्प आनी तो जालो जाल्यार कितकें बरें जातलें. पूण ते मांडपाक जेन्ना मुख्यमंत्री खुद्द गेले तेन्ना तांकां लोकां कडेन उलोवपाक जमलें ना. तेंच्यांनी त्या लोकांक सांगलें की तुमी 15 जाणांची एक समिती तयार करात आनी ते 15 जाणां कडेन आपूण उलयतलो म्हणून. असो कसो जावपाक शकता. जेन्ना तुमी निवडणुके भोंवता तेन्ना 100-200 लोक खंयचे खंयचे ते पयशे दिवन हाडटात आनी तांकां घेवन भोंवतात, तेन्ना तुमी एक समितीच घेवन कित्याक भोंवना. ज्या गांवकाराचो मोठे 400-500 लोकांचो जेन्ना प्रश्न आसता त्या 500 लोकां कडेन जर तुमी उलोवपाक शकना, विशय तांकां समजावन सांगपाक शकना, जाल्यार ते फक्त 15 जाणां कडेन काडप आनी वेगळे वेगळे तांकां आमिशे दाखोवप ना जाल्यार दादागिरी करप आनी ते 15 जाणां मार्फत सगळ्या गांवकारांक सांगप की त्या 15 जाणांनी तुमच्या समितीन मान्य केला आनी आतां आमी ते करतले. अशी करपाची जी तेंची तयारी आशिल्ली तेय त्या मेळावली गांवांत तेंच्यांनी ती हुडकावून लायली. तेंच्यांनी सांगलें की आमकां ती समिती बी कांय नाका, तुमी आमकां सगळ्यांक कितें तें न्याय दियात आनी ह्या गांवांत आमच्या गांवांत आमी IITच्या नांवान तुमी जें कितें करपाक सोदतात तें करनाकात. खरीच जर तुमकां IIT करपाचें आसात जाल्यार त्या गांवकारांक सांगलें ज्या जाग्यार तुमकां जमीन बरी मेळटा, ज्या जाग्यार कोणाक त्रास जावचो ना, पर्यावरणाक त्रास जावचो ना, त्या जाग्यार व्हरात. जाल्यार हे तरी सुद्दां आयकना. आमचें म्हणणें आसा की वाळपय मतदारसंघ, वाळपय त्या भागांतली सगळी जमनी आनी जें पर्यावरण आसा तें एक बरें पर्यावरण आसा. शेळ मेळावलींतलो कितलोसोच गांवचो भाग इको फ्रेंडली म्हणून डिक्लेअर करपाचो आसा, पूण तेंच्यांनी तो डिक्लेअर करूना अजून पर्यंत. ह्या गोश्टी खातीर एकदां डिक्लेअर करत जाल्यार कांय तांकां कन्स्ट्रक्शन करपाक मेळचें ना म्हणून. तर सरकारान हें जें कितें दादागिरीचें जें कितें हें चलयलां तेंच्यांनी तें करचें न्ही. आनी जर प्रकल्प तांकां खरूच करपाची इच्छा आसात जाल्यार ज्या जाग्यार जावपाक शकता थंयच करचो. आनी ही जर जमीन ते म्हणटा की सरकारी जमीन आसा आनी ज्या सरकारी जमनीचेर आमी कितें करपाक शकता तें आमी करतले, जाल्यार तुमी त्या पर्यावरण आनी त्या मतदारसंघांत जशें जावपाक शकतात तशें कृषी विधेयक अशें कितें तरी बरी गोश्टी थंय करात. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसात ज्यो त्या जाग्यार करपाक शकतले. फक्त झाडां कापून दोंगर कापून आनी जमिनीन फक्त कन्स्ट्रक्शन करून हें प्रोजेक्ट हाडपाची तयारी थंय त्या लोकांक उलोवनाकात. ही आमची मागणी. पक्षाचें नांव गोवा सुरक्षा मंच. सुरक्षा म्हणजे गोंयची राखण, संस्कृती अस्मिताय सांबाळप हें धोरण घेवन हेचे आदी गोंयांत जी पुर्तुगेज रस्त्याक नांवां बी आसलीं ती काडपा खातीर तुमी आंदोलनूय केल्लें आमी जाणात. आतां अशा वेळार काणकोणा एक बायलेन पुनम पांडे म्हणटा थंय नेकेडूच म्हणटा तशें शुटींग केल्या आनी ताका लागून अख्ख्या गोंयांत सगळ्याक हें पेटलें. भुरग्यांचो व्हिडियो पळयल्लो आसा. हेजेर तुमचें कितें मत? हो गोंयच्या अस्मितायेचो प्रश्न आसा. एक म्हणजे ह्या संदर्भान खरें म्हणजे गोव्याची सांस्कृतीक भूमी आसा, परशुराम भूमी आमी म्हणटा. ह्या भुमीचेर अशा प्रकारचे वेगळे वेगळे म्हणजे टुरिझमच्या नांवा खाली अनेक गोष्टी अनैतीक गोष्टी ज्यो आसा ह्यो गोंयांत सुरू आसा. म्हणजे तो प्रकार वेगळोच. हांगा आमी म्हणटा की कालच्या कॅसिनो संदर्भान आसतले, जुगार आसतलो, ड्रग्स आसतले, हे सगळे भितर आसा. त्यामुळे हो सुद्धा विशय जो आसा ते म्हणजे अशा गोष्टींक सरकारच प्रोत्साहन दिता कितें. मागीर तो विशय जालोच. आतां कालचो आनी एक नवीन व्हिडिओ जो आयला तो म्हणजे सोमणचो, मिलिंद सोमणचो, तो नग्न हेतून धांवता अशें त्या अशा प्रकारचो. त्या संदर्भातून आमी आयजच वास्को हांगा आयज कंप्लेंट त्या संदर्भात आमी लॉन्च केल्ली आसा गोवा सुरक्षा मंच. त्यामुळे आमकां तसो विशय जो आसा ते सगळे आनी गोंयची संस्कृती म्हणून आमकां वाचोवपाक जर जाय जाल्यार अशे अभिघाती जे आसात तांकां आमकां विरोध करपाक पडटा. ओके, धन्यवाद सर.